नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राज्यपालांच्या हस्तुकी राजभवनाचेर 3 दिसांच्या 10व्या आंतरराष्ट्रीय लायफ स्किल एज्युकेशन परिशदेचे जाले उक्तावण. मनशाच्या जिवितात कुशळटायेक म्हत्व आसा, राज्यपालांनी केले अधोरेखित. गोय सरकार आणि ताज ग्रुप हांचे मदीं स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू करपाची जाल्या कबलात. राज्याच्या आर्थीक उदरगतीत मोलादीक भर पडटली, मुखेलमंत्र्यांचो विश्वास. बायलांच्या उदरगती सावन बायलांच्या फुडारपणा खालच्या उदरगती कडेन देशाची वाटचाल, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे प्रतिपादन. प्रयागराजांतल्या महाकुंभाची महाशिवरात्र पर्वाचेर जाली सांगता. एकचाराचो मान यज्ञ अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली तोखणाय. आणि आयसीसी दादल्यांच्या चॅम्पियन ट्रॉफी खेळात आयचो पाकिस्तान आड बांगलादेश खेळ पावसाक लागून जालो रद्द. कालच्या खेळात अफगाणिस्तान पंगडान इंग्लंडाचेर 8 धांवड्यांनी मेळयले जैत. आता खबरो विस्तारान. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी राजभवनाचेर 3 दिसांच्या 10व्या आंतरराष्ट्रीय लायफ स्किल एज्युकेशन परिशदेचे उक्तावण जाले. लायफ स्किल इंटिग्रेटेड लर्निंग अँड लिव्हिंग ह्या विशयाचेर ही परिशद लायफ स्किल एज्युकेशन असोसिएशन आणि निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन हांच्या जोडपालवान राजभवनाचेर आयोजित केल्या. मनशाच्या जिवितात कुशळटायेचे म्हत्व राज्यपालांनी आपल्या उलोवपांत अधोरेखित केले. Educational policy is concerned, we all know that now our country, not only confined to our country alone, when outside the education throughout the world appreciating, of course objection also there. Anyway, by implementing this, Sir Radhakrishnan Nair, Gautam Gandhi, and without mentioning the name of the other persons also, the famous definition given by Swami Vivekananda also, he included in this basic speech. So the education is concerned, our policy based on our Indian Constitution. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला गोय सरकारान IHCL, ताज ग्रुप आणि स्किल डेव्हलपमेंट संचालनालय हांच्या जोडपालवान राज्यात नवीन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू करपाची कबलात केल्या. हे कबलातीत सुरवेक 1000 विद्यार्थ्यांक कुशळटायेचे प्रशिक्षण घेवपाची तरतूद आसा. फूड प्रोडक्शन, फूड सर्व्हिसीस, फ्रंट ऑफिस आणि हाऊसकीपिंग ह्या 4 फांट्याचो ह्या अभ्यासक्रमात आस्पाव आसा. देशभरात ताज ग्रुपाची 47 कुशळटाय उदरगत केंद्रां सुरू आसात. गोंया खातीर ही म्हत्वाची कबलात आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार सांगले. राज्याच्या आर्थीक उदरगतीत ह्या कबलातीक लागून व्हड योगदान जातले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. म्हाका एप्रॉक्सिमेटली एका वर्साच्या भितर ते आपले कन्स्ट्रक्शन पुराय करतले आनी इनिशियली 500 भुरग्यांक एप्रॉक्सिमेटली 1000 भुरगे हे तेंच्या कडेन हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रींत लागपी वेगवेगळे कोर्सीस करपा खातीर रेजिडेन्शियल एंड नॉन रेजिडेन्शियल असे कोर्सीस सुरवात करतले. 4 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस इनिशियली तेंच्यांनी जे म्हटलां, फूड प्रोडक्शन, फूड सर्विसीस, फ्रंट ऑफिस आणि हाऊसकीपिंग हे 4 कोर्सीस इनिशियली ते सुरवात करता. आणि वीच इज जशें म्हटलां तशें एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 8 वीक्स पर्यंत इट इज एन थेरोटिकल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग आणि रेस्ट ऑल इट इज एन देर एक्चुअल ट्रेनिंग इन हॉटेल्स. म्हणून म्हाका दिसता तांची आतापर्यंत पुराय देशभरांतल्यान अशी जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 47 सेंटर्स आर देर. सो दॅट तांच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्या त्या प्रमाणे गोंयांत हे सेंटर आज ओपन म्हणजे स्टार्ट करतात. हे कंप्लीट जाल्या उपरांत रोखडेच तांचे सगळे कोर्सीस हे आमच्या स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा कडेन एफिलिएटेड आसतले. दे विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आणि सगळ्या जाणांक म्हणजे 1 वर्साची एप्रेंटिसशीप थंय जर तेंच्याकडे एब्जॉर्प्शन खूप मोठ्या प्रमाणात आसात. बट ताज्या भायर ऑल इंडिया लेवलाचेर हॉटेल इंडस्ट्रीज जे जे काम करपाक तयारी आसात त्या सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीचें काम करपाची तयारी ही डेफिनेटली मेळटली. कुशळटाय केंद्र उद्योगांच्यो मागण्यो पुराय करतात.
हे केंद्र ते खातीर लाभदायक जातले अशें ताज ग्रुपाचे CEO पुनीत छटवाल हांणी सांगले। दर्जाच्या मळार संवसारीक पावंड्यावेलें हे प्रशिक्षण केंद्र आसतलें आनी राज्यांतल्या तरणाट्यांक रोजगाराची हमी मेळटली अशेंय तांणी सांगले। As part of Tata Group, as a part of our ethos and pathos of giving back to the community, we are very pleased to form a partnership with the government to build the largest skilling center amongst the 48 that we already have in different cities and states of India. We think we owe it to Goa, and Goa was, is, and in my opinion will remain the tourism capital. And under our ESG plus goal of Pathya, we have committed to train 100,000 or committed to skill 100,000 people by 2030, and we are almost 40% of the way there, and I am very confident that this skilling center in Goa will contribute significantly towards also the goal of skilling 100,000 people. राज्यातल्या केबल आणि इंटरनेट ऑपरेटरांनी आपल्या प्रश्नां खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची काल भेट घेतली। विजेच्या खांब्यावयल्यान इंटरनेट आणि केबलाच्यो वायरी पयस करपाचें काम सुरू जाल्ल्यान हो विशय उपरासला। ते फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हो विशय राज्याच्या मुख्य सचिवाकडेन सोपयला आणि ते तातूंतल्यान मार्ग काडटले अशी माहिती दिली। केबल ऑपरेटरांच्या विशयाचेर आपूण चर्चा केल्या, तांच्या आड कारवाय खातीर 6 म्हयने अभय दिला, मात त्या मुखार भूमिगत सेवा उपलब्ध करून दिवची पडटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पष्ट केलें। केबलवाल्यांचा विषय काल CSR मीटिंग घेऊन रिझॉल्व केला। इट इज अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्क्युलर ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुरवातीक त्यांनी परमिशन मागपाची, आम्ही ताका परमिशन दितले ओके, आणि हो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज असल्या कारणान CSR मीटिंग घेऊन काल रिझॉल्व केला। निदान आता तांकां 6 म्हयने तरी हेजी रिलीफ मेळटली। फुडल्या प्लॅनिंग गव्हर्नमेंटाचे आमी सिंगल केबल जो आसा पळय तो अंडरग्राउंड घालून तांचो प्रॉब्लेम सगळे सर्विस प्रोवायडर त्या केबलाचेर मागे दिवचे, बट गव्हर्नमेंट इज प्लॅनिंग दॅट इन फ्युचर तुमकां लॉंग रन त्यो लांबलेल्यो वायरी नाका म्हणून, बट ॲट प्रेझेंट प्रॉब्लेम रिझॉल्व जाला। दरेक मनशाच्या जिवितात विज्ञान महत्वाचे। दिसातली प्रत्येक गजाल वैज्ञानिक दृष्टिकोन दवरून करूंक जाय अशें स्पष्ट मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिसा निमतान आयोजीत एका खासा कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले। विकसीत भारत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मोख आसा। फुडल्या 25 वर्सांत देशा वांगडाच गोंय लेगीत उदरगतीत मुखार येवंक जाय, हे खातीर विद्यार्थी पिरायेंत दरेकान विज्ञान आपणावंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। सायन्स इन एवरीडे, डे टू डे लायफात सायन्स कशें वापरचें, सायन्स कशें शिकचें आनी सायन्स कितलें इम्पॉर्टंट। हांव आर्ट्साचो, म्हाका सायन्स कांयच करपाचें ना, हांव कॉमर्साचो, म्हाका सायन्स कांयच करपाचें ना असो विशय ना। तुमी जो पर्यंत सायन्स इम्प्लिमेंट करिना तो पर्यंत तुमी फुडें कांयच करपाक शकचे ना। म्हणून आमकां जिवनांतली प्रत्येक गजाल ही सायंटिफीक दृश्टीन पळोवपाक जाय, आनी ती जेन्ना सायंटिफीक दृश्टीन आमी पळयतले तेन्नाच आमकां सायन्स कितें हें कळटलें। विकसीत भारत 2047 हे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न आसा। फुडल्या 25 वर्सांक हे राष्ट्र विकसीत राष्ट्र म्हणून फुडें येवपाक जाय, आनी त्याच बेसिसाचेर आमी विकसीत गोवा 2047 ही थीम मुखार दवरून आमी काम करता। हांव जेन्ना फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता तेन्ना आज म्हज्या समोर बसलेले स्टुडंट्स 20 ते 22 वर्साच्या वयोगटांत आसा, तेन्ना तुमची एज आसतली 42 ते 45 ह्या वयोगटांत तुमी आसतले। यू विल बी द एक्चुअली म्हणजे जाका आमी म्हणटा हू विल बी द कॉन्ट्रिब्युटींग फॉर द नेशन एंड स्टेट, आनी कॉन्ट्रिब्युटींग टू द नेशन एंड स्टेट म्हणटा आसतना हांव खंय आहा हें चड म्हत्वाचें आसा। फाटल्या सप्तकात शिवोले हांगा जाल्ल्या एका कथीत हिट एंड रन घडणुकेची तपास उंचेल्या पावंड्यावयल्यान करपाचे निर्देश पुलीस अधिकाऱ्यांक दिल्या अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी दिली। नवीन DGP पदाचो कार्यभार स्वीकारल्या उपरांत आलोक कुमार हांणी खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जापो दिल्यो। तलावाची रक्कम डिजिटल पद्दतीन स्वीकारपा खातीर दिल्ल्या सुचोवणेचें लेगीत तांणी समर्थन केलें। ट्रैफिक पुलिस एंड इवन लोकल पुलिस जो है जितने भी ट्रैफिक वायलेशन इसके ऊपर में काफ़ी सीरियसली जो है काम कर रही है। लास्ट ईयर से हमारे ड्रंक एंड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, विदाउट हेलमेट और एनी अदर वायलेशन जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसके ऊपर पिछले साल से ज़्यादा काम किया है। एंड एज ऑफ नाउ पिछले साल से 14 फैटल एक्सीडेंट्स कम है। लास्ट ईयर आज तक का अगर हम फिगर देखते हैं 50 फैटल एक्सीडेंट्स थे, इस साल 36 फैटल एक्सीडेंट्स हैं।
और हमारी कोशिश यही है कि फैटल एक्सीडेंट्स की संख्या गोवा में लगातार अपने काम करके खासतौर पे जो ट्रैफिक वायलेशन का प्रोसिक्यूशन है उसको कम किया जाए। और जहाँ तक ये बात है कि कल जैसे हुआ, कल का जो इंसिडेंट था, ये केस टू केस डिपेंड करता है कि किस तरह का बिहेवियर का रोड यूजर का और किस सर्कमस्टांसेज में हुआ है। बट आई विल ऑलवेज अपील टू पीपल नॉट टू टेक लॉ इनटू देयर हैंड्स। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांच्या हस्तुकी मये पंचायतीत आयोजित एके कार्यावळीत मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी केंद्राचे उक्तावण जालें। ह्या कार्यावळीत जिल्हा पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, सरपंच कृष्णा चोडणकार आणि हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। केंद्र सरकाराच्या स्वच्छ भारत मोहिमेक ह्या केंद्राक लागून बळगे मेळटले असो हावेस आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी उक्तायलो। थळाव्या लोकांनी जळीमळी कोयर उडयनासतना विना वापराच्यो वस्तू ह्या केंद्रात जमा करच्यो अशेंय तांणी सांगलें। ज्या लोकांनी सुको कचरो लोकां पर्यंत लागीं करून तो पंचायतीक दिवपाक जाय आनी पंचायत तो हाडून हांगासर ताची वेवस्थीत विल्हेवाट लावपाक लागून ही मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी योग्य त्या पद्दतीन फायदेशीर आसा। ही मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हणजे कितें आसतली, सुको कचरो हाडून तो कॉम्प्रेस करतले, म्हणजे प्रेस करून तेजे ब्लॉक्स तयार करतले आनी हे ब्लॉक्स आहा ते शेवटी एका सिमेंट कंपनीन ते विकते घेतले। अशा तरेचे रेव्हेन्यू जनरेशन सुद्दां कचऱ्या पासून आमकां ह्या पंचायतीक मेळोंक शकता। आयज जे मोठे मोठे जे आयटम्स आसतले, बाटल्या आसतले, प्लास्टीक आसतले, हे सुद्दां क्रश करपाक लागून हांगासर मशिनरी बसयल्ले आसा। म्हणजे क्रश केल्या नंतर ते परत बारीक जागेर हाडप, कंप्रेस करप, हे ह्या मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीचे वैशिश्ट्य आसा। तशेंच ह्या जाग्यार भायर आपणे दुसरो वोलो कचरो कसो विल्हेवाट लावप तेजे सुद्दां मशिनरी लायिल्ली आसा। म्हणजे वोलो कचरो एकंदरीत एका मशिनान घालून तेजो सारें कशें तयार करप हें आयज हांगासर ह्या मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीन येयल्लें आसा। तांबडी सुर्ला हांगाचे सातपाल मैदान हे पोन्न्या महादेव मंदिराच्या लागसार आशिल्ल्यान ते शिव मैदान म्हूण वळखतले आनी वेगवेगळ्या भौशीक कार्यावळीं खातीर लोकांक ताचो उपेग जावपाचें नियोजन करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या गणेश पर्व आनी शिव महोत्सव कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले। गोंय राज्य आध्यात्मीक आनी मंदिर पर्यटना खातीर आतां फामाद जाता, ताचो लाव खेडेगांव वाठाराच्या उदरगती खातीर जावंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। ह्या कार्यावळीक राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, चित्रपट निर्माते आशुतोष जावडेकार, आमदार गणेश गांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी मी गणेश गांवकर ह्या आमदार गणेश गांवकर हांच्या जिविताचेर आदारीत पुस्तकाचें उक्तावण लेगीत जालें। धारबांदोड्या आणि या परिसरातल्या लोकांचो खूप व्हडलें योगदान आसा, म्हणून तर कदमकालीन देवूळ जे आसा हे टिकून उरलें, नाल्यार तेन्नाच बुडून वचपाचें। हे देवूळ राखपा खातीर आयिल्ले छत्रपती शिव महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी राजे तांच्यांनी बांदलेले सप्तकोटेश्वराचे ते मंदिर आणि परत एकदा म्हणजे पुनर 350 वर्सां उपरांत हांवें लोकार्पण करपाचो योग वो म्हाका आयलो, हे हांव म्हजें भाग्य समजता। आणि खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणटा की गोंय हे स्पिरिच्युअल टुरिझम, गोंय हे टेम्पल टुरिझम या निमित्तात आम्ही सगळेजाण हे पळयता आसतना दिसता। आणि ताच्या उपरांत तांच्या केल्ल्या योगदानांनी हांव पयरूच कोचीन हांगासर वचून आयलो आणि कोचीत जेन्ना हांव त्या लोकांक मेळ्ळो, म्हणजे थंयसरल्या समेस्त गोंयकारांक मेळ्ळो, गोंयकारांनी सांगलें की आमी कितलीशींच वर्सां जाले वाट पळयताले आणि वाट पळोवन आमी 350-400 वर्सां पयलीं आमचो हांगासलो देव घेवन थंय गेले। थंय आमी साश्टीपुरम म्हणटा तो गांव एस्टाब्लीश केलो। साश्टीपुरम म्हणजे कितें, आमी सगळे साश्टीकार आमचो देव घेवन थंय गेलो आणि तीच आमी म्हणटा की म्हालसा देवूळ आसतले किंवा बाकीची सगळीं देवळां आमी थंयसर एस्टाब्लीश केले आणि सातत्यात गोंयची कोंकणी राखपा खातीर, गोंयची हे राखपा खातीर आमी 450-500 वर्सां वाट पळयली। नवे शिक्षणीक वर्स एप्रिल म्हयन्यासावन सुरू करपाक कांय पालकांनी विरोध उक्तायला। नवे शिक्षणीक वर्स जून म्हयन्यासावन सुरू जावचे अशी मागणी पालकांनी केल्या। शिक्षण संचालकांक हे संबंधान निवेदन सादर केला अशी माहिती सामाजीक कार्यकर्ती सिसील रॉड्रिगीस हांणी दिल्या।
How hot April month is, and we know how many schools do not have the proper adequate supply of like water supply and toilet facilities and fans sometimes, and we have continuous power cuts which happen, and due to which we are quite scared to have our children go through it. And also April month is a month where children get to develop their skill sets. So that's why parents always put them into different classes, which is a de-stressing for the children. But having their exams finish on the 20th of March and directly start schools on the 1st of April, this is ridiculous. Like, where there's a time for the children to de-stress, continuously for the whole month they'll be studying, and when they come back again they're going to school. So what do you have asked? So we demanded that, that have it the same way how it was earlier. Instead of April, shift it to the month of June, because the children are anyway completing that many hours of studies and that many hours of project work submission. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नॅशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारत आयज बायलांच्या उदरगती सावन बायलांच्या फुडारपणाखालच्या उदरगती कडेन वाटचाल करता. अशा परिस्थितीत सगळ्यांनी चलयो आनी भयणांक सक्षम करपा खातीर योगदान दिवप गरजेचें आसा, अशें मत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलां. मध्य प्रदेशात छतरपूरच्या बागेश्वर जनसेवा समितीन आयोजीत केल्ल्या सामुहीक लग्न सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वांटो घेतिल्लो. त्या वेळार त्यो उलयताल्यो. बायलांनी स्वताचे शिक्षण आनी स्वावलंबना खातीर यत्न करचे असोय सल्लो तांणी दिलो. हमने भारत को वर्ष 2047 तक जब हम आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है. एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले हो. ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है. ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं. मुंबईत इंडियन मर्चंट चेंबरान आयोजित केल्ल्या इंडिया कॉलिंग परिशदेचे उक्तावण केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांचे हस्तुकी जालें. गुणवत्ता, शाश्वतता, सर्वसमावेश उदरगत, कुशळटाय उदरगत आणि कार्यक्षमता भारताक एक बळिश्ठ अर्थव्यवस्था करपाक हातभार लायतले असो विश्वास मंत्री गोयल हांणी हे वेळार उक्तायलो. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत ह्या सारख्या येवजण्यांतल्यान देशात खूप संधी निर्माण जाल्या अशेंय मंत्री गोयल हांणी म्हळें. अनुच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जहाज बांदकाम उद्देगाक मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो दिला. भारत 2030 मेरेन धाट जाल्यार 2047 मेरेन सगळ्यात व्हड संवसारांतलो 5व्या क्रमांकाचो जहाज बांदकाम उद्देग आसतलो असो विश्वास केंद्रीय बंदर जहाज बांदकाम आनी उदका येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी उक्तायलो. अर्थसंकल्पा संदर्भात मुंबईत एका संवाद कार्यशाळेत ते उलयताले. बंदर, उदका येरादारी आनी जहाज बांदकाम उद्देग हे समृद्ध अर्थव्यवस्थेचो कणो थारतलो आनी भारत विकसीत भारताच्या दिकेन मुखार सरता अशें तांणी सांगलें. उत्तर प्रदेशात प्रयागराज हांगा गंगा, यमुना आनी गुप्त सरस्वतीच्या पवित्र संगमावेल्या महाकुंभाची काल महाशिवरात्रीच्या पर्वाचेर सांगता जाली.
महाकुंभ संपन्न जालो, एकचाराचो महान यज्ञ संपन्न जालो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमावेल्या आपल्या संदेशात म्हळां. राष्ट्राची नवचेतना ह्या कुंभमेळ्यांतल्यान दिश्टी पडली. हो मेळावो आधुनीक युगांतल्या वेवस्थापन वेवसायिकां खातीर, नियोजन आनी धोरण तज्ञां खातीर नवो अभ्यासाचो विशय जाला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. भारतांतली तरणाटी पिळगी ही आमच्या मुल्यांची आनी संस्कृतीची वाहक आसात. तांची व्हडा प्रमाणांत ह्या महाकुंभात पडिल्लीं पावलां पळोवन खोशी जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळो म्हूण वळख पाविल्ल्या प्रयागराज महाकुंभ मेळ्या खातीर दवरिल्ली सुरक्षा वेवस्था देखदिणी आशिल्ली. धार्मीक गजाली वांगडाच येरादारी आनी खर सुरक्षा चोखपणान दवरिल्ली. 144 वर्सांतल्यान एकदां येवपी ह्या पर्वाचो लाव घेवपा खातीर देशविदेशांतल्यान कोट्यांनी भावीक प्रयागराजांत पाविल्ले. ह्या गर्देचें नियोजन आनी सुरक्षा यशस्वीपणान पार पडचे खातीर कृत्रीम बुद्धिमत्ता यंत्रणेचो आदार घेतिल्लो. हे खातीर निमलश्करी दळ, गृहरक्षक दळ हांचे सयत सुमार 50,000 सुरक्षा कर्मचारी तैनात आशिल्ले. AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो वापर करून 2750 CCTV कॅमेरे गर्देचेर लक्ष दवरताले. उदका पोंदा लेगीत लक्ष दवरपा खातीर ड्रोन यंत्रणा कार्यरत केल्ली. सायबर सुरक्षे कडेन लेगीत नदर दवरिल्ली. महाकुंभ मेळ्याच्या समारोपा उपरांत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी प्रयागराज जंक्शना सयत हेर कांय रेल्वे स्थानकांचो दौरो करून पळोवणी केली. प्रयागराज स्थानकाचेर तांणी RPF आनी GRP जवानां कडेन, रेल्वे अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यां कडेन संवाद साधलो. महाकुंभ मेळ्या वेळार बेसबरे कार्य केल्ल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचो ते भोवमान लेगीत करतले. महाकुंभ मेळ्या खातीर रेल्वेन 13,000 रेल्वे गाडयांची सुविधा थारायल्ली. मात 16,000 परस चड रेल्वे गाड्यांची सोय भाविकां खातीर रेल्वे मंत्रालयान केली आनी हे सगळ्यांच्या सहकार्याक लागून शक्य जालें अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. 4.5 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को रेलवे ने यहाँ से लाने और ले जाने में मदद की है. बहुत बड़ा समायोजन है, उसमें एक गिलहरी की तरह सभी का योगदान रहता है. भगवान राम के यज्ञ में वैसा ही आयोजन, वैसा ही योगदान सभी ने मिलकर दिया. केंद्रीय घर आनी सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी आयज चित्रकूट हांगाच्यान सतना जिल्ल्यांतल्या भारतरत्न नानाजी देशमुख हांच्या 15व्या पुण्यतिथी कार्यावळीक हाजेरी लायली. मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री डॉ. मोहन यादव हांचे सयत हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. मंत्री शाह हांणी सर्गेस्त नानाजी देशमुख हांच्या भौशीक आनी राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या कार्याचो नियाळ घेवन तांकां आर्गां ओंपली. लोकतंत्र पर और लोगों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया. लोग जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाना चाहते थे. चुनाव हुआ, इंदिरा जी का घोर पराजय, लोकतंत्र की विजय. दुनिया भर के राजनीतिक पंडित सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ये सब बिखर जाए. मगर जेपी के साथ रहकर नानाजी उन चुनिंदा नेताओं में थे जिन्होंने जनता पार्टी की रचना में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और एक पहली गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में अस्तित्व में आई. दिल्ली विधानसभेत आयज लेगीत मध्य घोटाळ्या संबंधान महालेखा परीक्षक म्हळ्यार कॅग नियाळाचेर भासाभास सुरू जाली. फाटल्या आम आदमी पार्टी सरकाराच्या काळात हो कथीत मध्य घोटाळो उक्ताडार आयिल्लो. ह्या घोटाळ्याक लागून सरकारी येणावळीचेर सुमार 2,000 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो आरोप भाजपाचे आमदार सतीश उपाध्याय हांणी केला. मद्य परवाने आनी निविदा जारी करतना नेम आनी हेर कायदेशीर प्रक्रियांचे उल्लंघन केल्ल्याचे तांणी म्हळें. सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी दिल्ली के राजस्व को 2,002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ. तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए. इन मनमाने फैसलों के कारण 900 करोड़ 41.53
करोड़ का नुकसान इनको हुआ। दिल्ली की जनता की जो मेहनत के कर की कमाई थी कि इस पैसे को लूटने के लिए केजरीवाल जी एंड पार्टी ने पूरी। युरोपियन युनियनाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन आयच्यान 2 दिसांच्या भारत भोंवडेर आसात। तांच्या वांगडा युरोपियन युनियनच्या 21 आयुक्तांचे म्हळ्यार मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ लेगीत आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि उर्सुला वॉन डेर हांच्या मदीं फाल्यां वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर खोलायेन भासाभास जावपाची आसा। तातूंत मुक्त वेपार करार, सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य तशेंच रशिया आणि युक्रेन संघर्ष ह्या सारक्या विशयांचो आस्पाव आसा। मराठी भाषेक अभिजात भाषेचो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत आयज पयलोच मराठी भाषा गौरव दीस आसा। ताका लागून आयच्या दिसाचें म्हत्व आसा। गोंयांत लेगीत मराठी भाषा गौरव दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां। महाराष्ट्राची लोकवाद भाषा म्हळ्यार मराठी 9व्या शतकासावन विकसीत जाल्ली ही समृद्ध भाषा। ह्याच भाशेन मराठी संस्कृतीची जडणघडण केली। पैठणच्या सातवाहन साम्राज्यात तत्कालीन महाराष्ट्रीय भाषेचो प्रशासनात पयलेच खेपे वापर जाल्लो दिसून येता। देवगिरी यादवांच्या काळात मराठी भाषा आणि संस्कृतीचो विकास आणि विस्तार जाल्लोय दिश्टी पडटा। भाषेच्या विस्तारात संत साहित्याचो मोलादीक वांटो आसा। वेगवेगळ्या जाती धर्म वर्गातल्या संतांनी तांच्या अनुभवासयत विविध प्रतिमा प्रादेशिक भाषांच्या माध्यमांतल्यान मांडल्यो। त्या काळात तळागाळा मेरेन मराठीचो समृद्ध खजानो ताका लागून पावलो। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लेगीत आपल्या राज्यकारभाराची भाषा म्हण मराठी भाषेक निवडले। आयज ह्याच मराठी भाषेचो गौरव दीस आमी मनयतात। आयज ICC दादल्यांच्या चॅम्पियन ट्रॉफी खेळात रावलपिंडी हांगा निमाणे गट सामन्यात पाकिस्तान आड बांगलादेश खेळ जावपाचो आशिल्लो, मात पावसाक लागून आयचो खेळ रद्द केला। मजगतीं काल लाहोरात जाल्ल्या खेळात अफगाणिस्तानान इंग्लंडाचेर 8 धांवड्यांनी जैत जोडले। अफगाणिस्तानान 324 धांवड्यांची मोख इंग्लंडा मुखार दवरिल्ली, मात इंग्लंडाक तातूंत यश मेळ्ळें ना। 317 धांवड्यांचेर इंग्लंडाचे सगळे गडी बाद जाले। आता नदर मारिया आयच्या हवामानाचेर। राज्यात फाटल्या सप्तकासावन दिसाच्या तापमानात व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या। काल बुधवारा दिसाक 37.4°C चडांत चड तापमान आशिल्ले, जे सामान्य तापमानाच्या तुळेन 5°C अधिक आशिल्ले। फुडले 2 दीस तापमान अशेंच उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आणि आयचे चडांत चड तापमान 37.6°C आणि उण्यात उणें तापमान 22.6°C इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांचे हस्तुकी राजभवनाचे 3 दिसांच्या 10व्या आंतरराष्ट्रीय लायफ स्किल एज्युकेशन परिशदेचे जाले उक्तावण। मनशाच्या जिवितात कुशळटायेक म्हत्व आसा, राज्यपालांनी केले अधोरेखित। गोंय सरकार आणि ताज ग्रुप हांचे मदीं स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू करपाची जाल्ल्या कबलात राज्याच्या अर्थीक उदरगतीत मोलादीक भर पडटली, मुखेलमंत्र्यांचो विश्वास। बायलांच्या उदरगतीसावन बायलांच्या फुडारपणा खालच्या उदरगती कडेन देशाची वाटचाल, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे प्रतिपादन। प्रयागराजांतल्यान महाकुंभाची महाशिवरात्र पर्वाचेर जाली सांगता, एकचाराचो महान यत्न अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली तोखणाय। आणि ICC दादल्यांच्या चॅम्पियन ट्रॉफी खेळात आयचो पाकिस्तान आड बांगलादेश खेळ पावसाक लागून जालो रद्द। कालच्या खेळात अफगाणिस्तान पंगडान इंग्लंडाचेर 8 धांवड्यांनी मेळयले जैत। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या X हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।